आयज आमचे सगळे रिपोर्टर येयल्या तेका सगळ्यांक हांव गुड इवनिंग म्हणटा, सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं म्हणटा आनी आयचे प्रेस कॉन्फरन्साक आयज स्टार्ट करता। हें आपोवपाचें कारण म्हणजे इतलेंच, हे 2 दीस जाले आमचे ड्रायव्हर पळय आहा, ह्या ड्रायव्हराक हांगा आरटीओन हांगा गल्ली गल्लीनी येवन तालाव दिवपाक लागल्या। ते आमचे पळय ड्रायव्हर पळय आहा, ते ड्रायव्हर आहा पळय तांकां ते बॅच ना म्हणटा आनी तांकां तालाव दिता। तालाव म्हणजे कितलो दिवप दिसता 10,000। पूण ही गोष्ट आतां आमचे कडेन पळय आमी गोंयकार आहा पळय, आमचे कडेन एकूच धंदो उरला म्हणजे एकूच आमचे कडेन उरला म्हणटा तो हो टॅक्सीचो धंदो। रेस्टॉरंटां गेली आमचे कडेन, हॉटेलां गेली, सगळे दुकानां पासून शॉपां पासून गेली, आमची सगळी गेली, एकूच धंदो आमचे कडेन। हो आमी टिकोवन धरपाक लागून आमी सगळे एक जावंक जाय सगळे आनी कितें तरी सरकारा कडेन कितें तरी सोल्युशन मागूंक जाय। कित्याक हे आतां जर एकट्यान हांगा 10,000 रुपया दिलो, फाल्यां आनी सांजचो वयतलो आनीक 10,000 रुपया, पूण जोडटले कितें आनी तालाव फारीक करतले कितले ते। आतां गोवा मायल्साचे ड्रायव्हर आहा पळय, गोवा मायल्साचे ड्रायव्हर आहा तेंचे कडेन कोणा कडेन म्हाका दिसता 90% तेंचे कडेन बॅच ना, पूण तांकां तालाव दिवपाचें डॅरिंग कोणूच करिना, एकटोय करिना। पूण ते जर तुमकां जर आमच्या लोकांक जर सतावपाचें आहा, तांकां जर सपोर्ट करपाचो आहा जाल्यार आमी लोक वोगी रावपाचे ना। सदींच म्हणटा कितें, गोंयकार आहा पळय ते सुशेगाद, गोंयकार सुशेगाद रावता, पूण जेन्ना तेंचो पळय टेम्परेचर वयर चडटा तेन्ना पळय कसलो पावर दाखोवंक जाय ते सारको दाखयता ते। आनी हो आतां टायम येयल्लो आमचे कडेन, कित्याक आतां पळय आमचे कडेन बिझनेस पळय आहा हे म्हाका दिसता फक्त 15 दिसांचे बिझनेस हे सगळे, क्रिसमस टील न्यू इयर पासून हांगा आमकां मेळटा। पूण आमचे कडेन एकटे कोणा कडेन कितें कांय जायना म्हणून 2 गाडयो काडलेल्या, तो आमचे कडेन ड्रायव्हर हांगाले ना। आमचे कडेन पयलीं पेडणेचे ड्रायव्हर बीन आसताले, पेडणेचे। आतां तेंच्यांनी कितें केलां, तेंचे तो एअरपोर्ट जाल्ल्या कारणान सगळे ते आपल्या गांवांत गेले। तांकां म्हाका दिसता गव्हर्नमेंट दिसता विथआउट इंट्रस्ट तांकां लोन सँक्शन करता दिसता, आनी ते तशे गाडयो काडून ते ड्रायव्हर सगळे गेले। आमचे कडेन ड्रायव्हर कमी जाले, म्हणटा आमकां खंयचे तरी आउटसायड ड्रायव्हर आमकां अरेंज करचे पडटा। ते म्हणजे आमचे कर्नाटकाचे, ओरिसा जावं आनी खंयचे महाराष्ट्राचे खंयचे आमकां ते ड्रायव्हर आमकां अरेंज करचे पडटा, कित्याक आमचे कसो धंदो चलोवचो पडटा। नाजाल्यार हितून आतां पळय आमी आतां 20-20 लाखाची गाडयो काडलेली आहा, ते गाडयांचो इन्स्टॉलमेंट घेतलो आतां आनी भरतले कसो आनी कितें करतले कशें। तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागतां, हे जर तर कितें तर तेंच्यांनी पळय कितें चलयल्लें आसा, आरटीओक तेंच्यांनी इन्स्ट्रक्शन दिवचे। आमचो ऑनरेबल आमचो सीएम तेणी एक दुसरो स्टेटमेंट गेल्लो, खरोखर बरो स्टेटमेंट गेल्लो, बॅच नासतना पासून तेंच्यांनी गाडी चलया म्हणून सांगल्यो। हो आमकां सपोर्ट केल्लो तेणी, हो सपोर्ट तेणी आमकां चालू ठेवचो। आनी हे आरटीओ गल्ली गल्लीनी भोंवता, एक्चुअली तेंचें काम कितें, ह्या गल्ली गल्ली धाकट्या रस्त्यार भोंवपाचें न्हू, तेंच्यानी मेन हायवे बिवे रावन तालाव दिवपाचो आसता। पूण ते आतां गल्ली गल्ली वयता, कित्याक लागून येता हांव नकळो, कोणा कडेन बाबा कितें घेवपाक येता काय कितें करता हांव नकळो। पूण ह्या आमच्या लोकांक हे फुडें आनी फुडें आमकां सतायल्ले आमकां नाका। आनी आमी ह्यान फुडें जर तर आमी गव्हर्नमेंटा कडेन मागता, जशी तांकां रिलॅक्सेशन केल्लें आहा पळय आमच्या गोवन मायल्साक, तशें आमचे ड्रायव्हर आमी आमच्या गोंयच्या गाडये येयल्ले आहा तांकां पासून रिलॅक्सेशन दिवचें हांव तेंचे कडेन अशें मागतां। नाजाल्यार आमी ह्या फुडें वोगी रावपाचें ना, आमी आमचो कितें आहा तो स्टँड घेतले, एक जाण सगळे आमचो स्टँड घेतले। थँक्यू। सगळ्यांक तुमकां वेलकम करता, तशेंच जे आमचे टॅक्सी भाव आहा तांकां वेलकम करता। एक म्हणटा व्हडलो आमचो प्रश्न आहा तो की जे आमचे टॅक्सी ओनर आहा ते आयज सामके डिपेंडंट आहा ते ट्युरिस्ट टॅक्सीचेर। ही जितली आमच्या बेल्टा की कांदोळीसून ती सामकी आरांबोल पर्यंत जितले जे आमचे टॅक्सी भाव आहा, जितली हॉटेलां आहा, तितून सगल्यो टॅक्सी आमच्या गांवच्योच आहात, टॅक्सी गोंयकारांच्यो आहा। पूण एके टॅक्सीन आयज काल इतली म्हारगाय वाडल्या, डिझल वाडले, पेट्रोल वाडले, इन्शुरन्स वाडलो, इंट्रस्ट वाडलो गाडयांचेर, आनी एके गाडयेन आयज तेंचें घर चलना टॅक्सीवाल्यांचें। म्हणून तेंच्यांनी आनी एक आमचें घर चलपाक लागून इन्स्टॉलमेंट भरपाक लागून आनी एक ते गाडी घेतात, एक गाडी सुटल्या उपरांत दुसरी गाडी घेतात। पूण ते चलोवपाक तेंचे कडेन मॅन पावर आतां ना। आमच्या हेणी सांगल्या प्रमाणे, जालीन सांगल्या प्रमाणे मॅन पावर कमी पडटा, म्हणून ते आयज नेबरींग जे स्टेट्स आहा थंयसून तांकां रूम दिता तांकां भाड्याचो स्वताच्या खर्चान, तांकां जेवण दिता त्या स्वताच्या खर्चान, आनी तेंच्यो फॅमिली चलयता आपले फॅमिली बरोबर। पूण आयज अशी परिस्थिती जाल्या की गव्हर्नमेंट जेन्ना 15 इयर रेजिडन्स सर्टिफिकेट मारता बॅचांक, ह्या कारणान तेंचे म्हणटा तेंचे कडेन बॅच गोंयांत काडपाक जायना, पूण तेंचे कडेन बॅच तेंचे कन्सर्न जेंची स्टेट आहा
ते तेंचे कडेन बॅच आहा पूण ते बॅच म्हणटा हांगा चलना तेन्ना आमी जेन्ना गोवा मायल्स आहा तांकां पळय गव्हर्मेंटान रिलॅक्सेशन दिलां कितें म्हणून रिलॅक्सेशन दिलां तांकां तेंच्या नांवार तांकां गाडयो दिता जे भायले सुद्दां आहा तेंच्या नांवार गाडयो दिता तांकां विदावट बॅच तांकां गाडयो चलोवंक दिता तांकां मिटर ना तांकां आनी आमच्या टॅक्सीवाल्यांक सगल्यो म्हणजे आमचे टॅक्सी ओनर्स आहा तांकां मिटर लागता तांकां बॅच लागता जितले जे कायदे आहा ते सगळे तांकां लागता इवन तांकां ट्युरिजमार वचून रजिस्ट्रेशन करचें पडटा थंय फी फारीक करची पडटा तेन्ना गव्हर्मेंटा कडेन हांव मागता की तेंच्यांनी जो ऑनरेबल आमचो CM आहा तो सदांच म्हणटा की तुमी सेल्फ डिपेंडंट जायात म्हणून आनी सपोर्टूय करता CM जितल्यो स्किमी काडल्या आमच्या तरणाट्या खातीर खूब स्किमी काडल्या CMन आनी CM सदांच आमच्या लोकांच्या फाटल्यान आहा आनी सदांच तो लोकांचे बरें चित्ता आनी लोकांक हेल्प करता हांव CMाक ऑनरेबल CMाक डॉक्टर प्रमोद सावंताक रिक्वेस्ट करता की यांची कळकळीची जी विनंती आहा जी भायरसून जे ड्रायव्हर्स आहा त्यांचे जे बॅच आहा त्यांच्या कन्सर्न त्यांच्या स्टेटीनसून ते त्यांचे हांगा आहा ते त्यांचे मानून घेवचे जशे तुम्ही वन इंडिया म्हणटात आयज काश्मीर सुद्दां आमचे इंडियेन येयले तशें तुमी वन इंडिया म्हणटा तशी स्टेट सगळी वन म्हणटा सगळे आतां इंडस्ट्री स्टेटीन वचात सगळ्या हॉटेलान वचात खंयसरले जे डिप्लोमा आहा जे हॉटेल मॅनेजमेंटाचे डिप्लोमा आहा ते हांगा चलता ते हांगा काम करतात येवन आमच्या हॉटेलांनी ते येवन भायल्या स्टेटीचे येवन काम करता आनी ते बी बऱ्या पोस्टांचेर करता आनी आमचे जे लोकल आहा ते खंय तरी ते फरची पुसपाक आसतले जाल्यार वेटरिंग करतले जाल्यार चडांत चड आसतले फ्रंट ऑफिसान आसतले हेच्या वयर तेंची धांव वचना तांकां घेवन हे करिना एप्लॉय करिनात म्हणून हो जो एकूच जो धंदो उरला आमच्या नीज गोंयकारां कडेन तांकां मॅन पावर दिवपाक गव्हर्मेंटान ऑनरेबल आमच्या CMन तशेंच ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान हेचेर विचार करचो आनी जे RTOचे जे ऑफिशियल ते हांगा गल्लीन जे हांगा रावता भितरल्या भितर रोडान रावता टर्नांचेर रावता आनी अकस्मात येवन तेंचेर घालो घालता तांकां खंय तरी एक इंस्ट्रक्शन दिवचें की हो ट्युरिजम पीक सिजन आहा टील 15 जानेवारी तेन्ना ह्या टील 15 जानेवारी तांकां आहा ते सोंतोवचें न्हू तांकां आतां तांचो धंदो करुनी तेंची रिणां आहा ती तांकां बरे भाशेन फारीक करुनी आनी तांकां आहा ते स्वताच्या पांयार उबो रावपाक गव्हर्मेंटान तांकां फूल आदार दिवचो तशेंच रेंट ए कॅब आहा आमच्या भुरग्यांच्यो त्यो रेंट ए कॅब सुद्दां RTO आहा त्यो उब्यो करता आनी तेंचे सगळे विचारता ज्यो गव्हर्मेंटान ज्यो रेंट ए कॅब दिल्या त्यो सगळ्यो तेंचे परमिशन घेवनूच दिल्ले आहा तांकां सुद्दां सतयतात आनी ट्युरिस्ट जे येता तांकां रेंट ए कॅब घेता रेंट ए कोण बायक घेता तांकां सुद्दां सतोवपाचें ना अशें हांव तेंचे कडेन मागता आनी गव्हर्मेंट हेचेर आमचो विचार करचो आमच्या लोकांचेर विचार करचो देव बरें बंद केलाय गुड इवनिंग आयज बेजिकली आयज क्रिसमसाचो दीस आनी सगळे बिजी गोंया तरी वचून आयज आमकां प्रेस घेवपाचो टायम येयलो की सांगपाक की तेसा आमच्या एक भावाची गाडी फ्रॉम वागातोर टू शिवोलीम वयताली आनी आसगांव शिवोलीम रोडार एक इन्सिडंट जालो की फ्लायंग स्क्वॉड RTOचो जो फ्लायंग स्क्वॉड आहा तेंच्यांनी तेजी टॅक्सी हाडयली आनी ड्रायव्हराक जाले कडेन बॅच आहा तो ड्रायव्हर भायलो महाराष्ट्रीयन तो म्हणलो आपल्या कडेन बॅच ना बरं बॅच ना 5,000 तरी हाल दी म्हणून लागले तो म्हणाले 5,000 ना सो काडले आनी तेणी चलन दिलो 10,000 रुपयाचो आतां हे टोटल हॅरेसमेंट न्हू ह्या ऑफिसर आतां पयशे लागीं करपाक हे भोंवतात सगळ्याक पळय ते टॅक्सीकारांचे नागोवन तेणी पयशे कोणाक व्हरोन दिवपाक सोदता हे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक सो हेजेर खंय तरी सरकारान आयज सरकाराक जाप विचारपाक जाय आनी हे सरकारान खंय तरी एक्शन घेवंक जाय हेंचे ऑफिसर आज टॅक्सीकारांक हॅरेस करपाक भोंवता आनी तो ऑफिसर जावन आसा दिसा पळय केल्लो तो बालचंद्र वांयगणकर म्हणून तो ऑलरेडी 2-3 केसींक तो इन्वॉल्व आहा म्हापसा पर्वरी अरेस्टूय केल्लो मडगांवां कितें तरी कोणा लायसन दिता म्हणून पयशे घेवन घाल्ला म्हणून तेजे कडेन ती केस आहा तेजेर चालू बट खंय तरी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान आपले ऑफिसर कशे आहा ते पळोवपाचे नाल्यार ह्यो तांकां कोणी सांगला बाबा वचून टॅक्सीकारांक नागय म्हणून ते तरी फायंड आवट करपाचें कित्याक जो हो निमाणो बिझनस उरला नीज गोंयकारांचो टॅक्सीकाराच्या हातीन उरोवंक जाय म्हणून झगडटा आमी बट सरकार खंय तरी हे एग्रिगेटराक प्रमोट करूंक जाय म्हणून आमकां हॅरेसमेंट करता अशेंच जाल्लें आहा न्हू नाजाल्यार सरकारान आयज इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें बालचंद्र वांयगणकराचें कित्याक हो त्रास करता तो लोकांक तुका ब्रायब जाय काय तुका सारकी लोकांक चॅलेंजां दिल्ली जाय पळय आयज कशें आहा
जो इन्सिडंट घडला ताका लागून प्रेस घेतला, आज तडका फडकी प्रेस घेवची पडली. आज जे जोडपा टायमार म्हणजे आमकां 2 दीस मेळटा क्रिसमस आनी न्यू इयराचो, त्या टायमार आमी जोडपाक आसता, बट आमकां तडका फडकी घेवची पडली कित्याक फुडें हो बिझनस वाचोवंक जाय म्हणून. सो सरकार हेजेर एक्शन घेवन आमी हितून विजिलन्सान सुद्दां कंप्लेन करपाक ह्या ऑफिसराचेर, बट सरकारान खंय तरी आयज हेजेर नोंद घेवपाची आनी सीएमान खंय तरी हेजेर एक्शन घेवपाची. नाल्यार हो पळय तो पळय म्हणटा पळय संपूर्ण गोंय आत्मनिर्भर भारत कितें म्हणटा पळय ते सगळे धुळीक मेळटले आनी एग्रिगेटरांक प्रमोट जातले. कित्याक गोवा मायल्साक रिस्ट्रिक्शन कांयच ना, कोणूय येता कोणूय आपल्या नांवार गाडी घेता, तांकां बॅच ना, तेंच्या नांवार परमिटूय जाता. सो हो त्रास कोणाक? हो आमकां त्रास, हो टॅक्सीकारांकूच त्रास. सेकंड ऑफ ऑल तेंच्यांनी पळय आतां होम डिपार्टमेंट सीएमा कडेन ट्रॅफिक पुलीस पळय सगळे रावता रस्त्यार आनी सगळे 1-1 किलोमिटराचेर रावता, सगळे अरेस्ट करता, बट टुरिस्टांक ते बंद करपाचें तेंच्यांनी. इवन ते हेल्मेट सुद्दां सोदता आनी कोणाकडे हेल्मेट ना ते बॅगांनी सोदता. बॅगान हेल्मेट खंय मेळटलें हेंकां? सो दिस इज हे कितें टोटल हॅरेसमेंट. कळ्ळें तुका? टुरिजम तुम्ही सद्या आपली खंय तरी टुरिजम तुम्ही आयज हेका लायल्ले आहात, टुरिजम सोपोवंक सोदतात तुम्ही आप स्वार्थाक लागून, आनी बिझनस आहा ते सोपोवंक सोदता. सर सरकारान ह्या गोष्टीची नोंद घेवपाची, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान हेची इन्क्वायरी करपाची, कित्याक तरी ह्या टॅक्सीकारांक सतयता ते, नाल्यार त्या ऑफिसराचेर इन्क्वायरी करपाची. आमी एक कंप्लेन विजिलन्साक दिवपाक रावल्ले आहा हेजेर. सो तेका लागून अशी तडका फडकी आमकां प्रेस घेवची पडली. थँक्यू. हो इन्सिडंट केन्ना घडलेलो? पयर घडलो, पयर रे. कंटिन्युअसली असे इन्सिडंट घडत रावतात? कंटिन्युअसली म्हणजे दिस इज लायक हॅरेसमेंट न्हू, दिस इज लायक हॅरेसमेंट फॉर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, म्हणजे टॅक्सीकारांक करता. जर खंय तरी 5,000 दिल्ले जाल्यार ताका सोडलो कशें वचपाचो? आसतलें न्हू? सोडले खंय दोगा तिगांक 5-5 हजार कॅश मेळ्ळे तांकां सोडून घातले खंय. गोवा माणसाचे जे पळय रिसीट ना न्हू. एग्रिगेटराच्यो गाडयो आहा त्यो न्हू, त्यो कोणी तरी गव्हर्मेंट सर्वंटाच्या नांवार आहा, जांक ते कोण भायले घाटी येयल्ले तेंच्या नांवार आहा, तांकां बॅच ना, तेंचे डॉमिसायल ना, रेजिडन्स ना, काय ना, तांकां परमिटां दिता, ते मिटर सुद्दां लायना. ते दिसांनी व्हिडिओ घातलो तेजेर तेंच्या गाडीक मिटर सुद्दां नासले. पण सरकार एग्रिगेटराक फ्री हँड दिता आनी आमकां नीज गोंयकाराक जो टॅक्सीचो धंदो एक बुल्लाट जो टॅक्सीकार चलयतात तांकां त्रास करता. अशेंच जालें न्हू? सरकार खंय तरी तांकां इन्स्ट्रक्ट करता हे करपा खातीर? जावंक शकता, सरकार इन्स्ट्रक्ट करता म्हणून डायरेक्ट ब्लेम करूंक शकना, बट खंय तरी कोणाचो त्रास आसतलो न्हू. नाल्यार पास घ्या थोडे अडून आपल्याक दिया, तशें कितें आसतलें सांगूं नजो. कशें जावंक शकता? कित्याक ही सरकार कहो चलता, सरकारी नीती कितें आहा तुमकां खबर आहा. ओदो जेन्ना प्रश्न काडलो तेन्ना म्हटलें की खंय तरी फरक जाता. हो फरक फक्त गोंयकारांकडे आनी भायल्यांकडेच कित्याक जाता? गोंयकारांकूच कित्याक हॅरेसमेंट जाता बगर ह्या टॅक्सीच्या इश्यू? कितें जाणां तूं? सरकाराक गोंयकार फक्त वोटिंगाक पुरती जाय आनी जोडपाक तांकां हे भायले दिल्लीकार जावं एग्रिगेटर जाय, कॉर्पोरेट लॉबी हांकां जोडपाक जाय. कित्याक आमचे कडेन बॅगां ना, आमचे सुटकेसी ना. सो प्रॉब्लेम ते जाल्ले. पात्रांव, तुमी आतां उलयले पळय 2-3 जाण, सगळें खरें आसा. पूण म्हाका एक सांग, सपोज फाल्यां म्हणजे आतां फिक्स सिजन आसा 1-2-3 दीस, 1 तारीख लागीं पावली, 31 डिसेंबर आसा, परत फुडले 5 दीस तुमचो धंदो बी होच कारण थोडे तुमकां 1-2 पयशे मेळटा. सपोज फाल्यां सेम हें अशेंच चालू रावलें, तुमी नांव घेतलें बालचंद वांयगणकर म्हणून, तेचो जर हो दरार असोच रावलो जाल्यार तुमी एक्शन कितें घेतल्यात? तुमी कंप्लेन दितले हो मागिल्ली गोष्ट, पूण सद्या रायट नाव तुमी तुमचो निर्णय कितें? सपोज आमच्या बेल्टाक जर येयलो कोस्टल बेल्टाक तो, नाल्यार आमी थंय रावूंकच दिवचे ना. तो फ्लायंग स्क्वॉड येयलो न्हू, वील टेक अ लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन, वील क्रिएट लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन. आनी आमचे कडेन जायना, काय जायना. आमी कित्याक आमी बारीक मनीस, आमचे कडेन काय जावंक शकना. सरकाराक खबर आहा हांकां अरेस्ट करपाचो आनी बिझनस सोंपोवपाचो, सिंपल. दुसरी कितें जाणा तूं पळय, आतां दुसरें ते कंटिन्यू उरलें अशें तर आमी तेंच्यो त्यो गोवा मेल्साची गाडयो ते आमी आडयतले पळय आनी तेका फोन हाडटले. आमच्या फुड्यान तेका तालाव दी 10,000. आमकां जसो 10,000 तालाव दिता आमच्या ड्रायव्हराक दिता न्हू, तसो आमी गाडयो तेजे आडयता आनी तेका फोन करता आरटीओ. तेणी थंय साकून हांगा येवन तेका 10,000 तालाव दिता आमच्या फुड्यान. आमी आडयता गाडी, आमी गाडयेकाराक काय करना, कांयच करना. पूण तेका दाखोवन दिता कितें बाबा हेचे कडेन बॅच ना, तूं यो हांगा आनी तेका आमकां 10,000 रुपया तालाव दिलो, तो 10,000 तेका तालाव दी. पूण सद्या हे पळय तेंचे हॅरेसमेंट जाल्ला, ते हांगाच जावपाक कारण कितें? पोस्टल कितें आतां तें आमी काय सांगूं शकना. प्रॉब्लेम जाला कितें आहा, हे सायडी येयल्या उपरांत म्हाका ते थोडे कितें करता, तालाव नाका म्हणून काडटा आनी पयशे दिता आसतले न्हू. ती रूच लागलेली आहा तेंकां. तशें कितें कोण जोडटलो बाबडो आपल्या पोटाक लागून, तर तेजे बोल्सांचे जर अशे पयशे जर गेले जाल्यार तेणी खावपाक कितें, फॅमिलीक वापरूंक कितें, फॅमिलीक कितें दिवपाचें? जोडून जोडून तेंकां दिवपाचें काय कितें? हो प्रश्न उठतलो आतां मागीर न्हू. थँक्यू. थँक्स. थँक्यू. फोटो
सरपंच एक बाईट घेऊन ना बरे तो तुम्ही स्वतः मस्त अरे किती उलयतात रे झाल्या मरे थँक्यू व्हेरी मच.